नमस्कार, योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकर. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. ग्रीन एनर्जी खातीर गोंय सरकाराचो फुडाकार. ऑयल कंपन्यांबरोबर बसका. सगळ्या पेट्रोल पंपांचेर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन. म्हणटा मुख्यमंत्री सावंत. पेट्रोल पंपवाल्यांक जाय तो आधार. सवक तेंकता तशी सरकाराचेर स्किमींचे आडकल्ले पयशे फारीक करपाचो प्रेशर. पगार सोडून गृह आधार, DSS हेर खात्यांच्यो स्किमी सेटल करूंक जाय 150 कोटी. खासा रिपोर्ट. वास्को नौदळ एअरक्राफ्ट यार्डान पोन्नो स्लॅब कोसळ्ळो. एकल्याक मरण. 2 गंभीर जखमींक GMCन केले शिफ्ट. दिल्ली G20 परिषद फाल्यां सावन. टॉप लीडर वांटेकार. 3 दीस परिषद. पर्यावरण, स्थायी विकास, इन्फ्रा, बाकीच्या विशयांचेर चर्चा. रशियाचो पुतीन चीनाच्या शायन मारली कूस. ईव्ही मोटारीक 1 लाख, स्कूटरीक 15,000, रिक्षाक 25,000 सबसिडी. स्कीम फुडल्या सप्तकांत मुख्यमंत्री उलयलो. गोवा मायल्स मल्टी मॉडल ॲप लॉन्च. गोंयचो टॅक्सी पात्रांव वर्सा भितर. मांद्रे, मोरजे, शेक रेस्टॉरंटवाल्यांक सायलंट झोनांतल्यान भायर काडूंक यत्न करता. मुख्यमंत्र्याची आमदार शेकवाल्यांबरोबर बसका. काब्राल म्हणटा नोटिशीक आदी जाप दियात. सुनामी अलर्टाक लागून पर्वरेक खवदळ. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे सायक्लोन सेंटरांतलो सुनामीचो अलर्ट दिवपी सायरन वाजिल्ल्यान बोवाळ. यंत्रणा म्हणटा तंत्रीक प्रॉब्लेम. बाणस्तारी एक्सिडेंट केशीन घाळपण. म्हाड्डोळचो PI मोहन गावडेची पुलीस इन्क्वायरी. अमित पालेकार आणि फेक ड्रायव्हर लमाणीक सह आरोपी करूंक ना म्हणून कोर्टाची बडी. आणि गोंयभर अष्टम. गोविंदांचे दहीहंडीचे सुवाळे. शाळा हायस्कुलांनी गोविंदा गोविंदा. गोंयकारांची अष्टम. म्हयनोभर दडी मारिल्ल्या पावसाची अष्टमीक हजेरी. गोंयान 2 दीस पावसाचो येलो अलर्ट. खबरो विस्तारान. ग्रीन एनर्जी खातीर गोंय सरकाराचो फुडाकार. सगळ्या पेट्रोल पंपांचेर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन आसूंक जाय. सरकार पंपवाल्यांक आदार करतलो. मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. ताची ऑयल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींबरोबर बसका जाली. ग्रीन एनर्जीक सरकार प्राधान्य दिता. चार्जिंगाचे रेटूय थारतले. ईव्ही स्टेशन उबारूंक सोदतल्या कोणेय खंय अर्ज करचो. ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करपा खातीर आमी जे सगळ्या ऑयल कंपनीच्या सगळ्या जाणांक आपयल्ले. त्यांचे ज्या ज्या जाग्यार पेट्रोल पंप्स आसा पळय न्ही थंयसर तेंच्यांनी चार्जिंग स्टेशन घालप आनी तांकां जो सपोर्ट गव्हर्मेंटा कडल्यान जाय तो दिवपाक सांगला. सो दॅट ते पयल्यान पयलीं आपल्या पेट्रोल पंपार थंयसर चार्जिंग स्टेशन्स घालतले. ताच्या खातीर तांचो थोडोसो रेटाचो इश्यू आशिल्लो तोय रिजॉल्व केला. म्हणजे ते रेटूय गव्हर्मेंट तेंच्या कडल्यान चड रेट घेतले आनी तेय बी लोकां कडल्यान जे भायल्या स्टेटींनी चार्ज करता तितकेच चार्ज करतले. दॅट इज अ वन थिंग. आनी गव्हर्मेंट जाग्याचेर ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करून दिवप सो दॅट जेणे करून आमकां ईव्ही व्हेकल्स जे आहा पळय न्ही ते चड मोठ्या प्रमाणात प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक आमी घेता. सर आता कोणाक जर ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाक घालपाक जाय आनी पेट्रोल स्टेशन पेट्रोलाचेर नाका जाल्यार तेजेर कितें वेगळे प्रोसेस ऑर तें एप्लाय केल्या उपरांत मेळटलें. एप्लाय केले ईव्ही गाड्यांक सबसिडी स्कीम फुडल्या सप्तकांत. मोटारीक 1 लाख, स्कूटरींक 15,000, रिक्षाक 25,000. सरकारान गोवा मायल्स मल्टी मॉडल ॲप लॉन्च केलो. मोटरसायकल पायलट, ऑटो, टॅक्सी आणि बस सर्विसी खातीर हो ॲप. रियल टायम ट्रॅकिंग धरून हेर सेवा ह्या ॲपार मेळटल्यो. मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयचो टॅक्सी पात्रांवाचे वर्सा भितर खंय लॉन्चिंग. इट इज इन रियल टायम ट्रॅकिंग जातलें. कितल्या वेळान आपल्याक बस मेळटली, कितल्या वेळान आपूण घरा कडेन पावतलो,
म्हणजे म्हाका वचपाक डिस्टन्स कितले लागतले, दीस इज अ रियल टायम ट्रॅकिंग ताका आमी म्हणटा. वीच इज एन अदर दुसरो बेनिफीट कितें जाल्यार वीच इज एन इंटिग्रेटेड पेमेंट. आमकां बसकाराक जे पयशे काडून दिवचे पडटा ते बसीचो पेमेंट, टॅक्सीचो पेमेंट, रिक्षाकाराचो पेमेंट, इवन दो मोटरसायकलकाराचो पेमेंट सुद्दां आमी एपा वयल्यानूच पेमेंट करतले. आज जितक्यो व्हेकल आमी लॉन्च केल्या विथ ऑल आर ई व्हेकल्स. आमी जो टार्गेट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांचें स्वप्न की 2050 पर्यंत हो भारत देश कार्बन इमिशन झिरो जावपाक जाय. आमी आमचो टार्गेट दवरला 2030 पर्यंत हो टार्गेट झिरो जावपाक जाय. म्हणून तर कार्बन इमिशन झिरो करपाच्या वाटेक गोंय सरकार एक नंबराचेर आसा आनी ताकाच लागून आमी ईव्ही व्हेकल्स लॉन्चिंग, CNG व्हेकल्स लॉन्चिंग खूब मोठ्या प्रमाणात दवरला. थोड्याच दिसा भितर जी स्कीम आमची बंद जाल्ली की जाका आमी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग व्हेकला खातीर आमी जी सबसिडी दिताले, 4 व्हिलरा खातीर 1 लाख रुपया, 2 व्हिलरा खातीर 15,000 रुपीज आणि फॉर द रिक्षा तांकां 25,000 रुपीज. ही स्कीम येता त्या म्हयन्यांतल्यान परत एकदा नव्यान सुरवात जाता. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी चालीक लावंक घाई करची न्ही, बुन्याद घट करात, मागीर विचार करात. NEP एस्टिमेट कमिटीचो वांगडी कार्लूस फेरेर उलयलो. NEP एस्टिमेट कमिटीची बसका जाली. आमदार दिगंबर कामत म्हणटा कितें आसा तें सारकें पळोवंक जाय. आमदार वेंझी म्हणटा गोंयान NEP लागू जावकूच ना, पालकांनी भिवपाची गरज ना. Really public undertaking actually. I never used to disclose to anybody. I used to submit a report and the report is open. Report, then you get that report. No, but when you talk about NEP, how it is the system? No, we have taken first topic was NEP. But we said we will find out what is their estimate, what are their requirements. So we scrutinize their budget, everything like that. 2 कोटी budget दोल्ल्या. Only 2 crores budget and that too for academic support. मुझे 2 कोटी academic support for nursery झालं. Now we are only looking at nursery. आणि नर्सरी जी आहा ते सगळ्यो रेजिस्टर्ड आहे. पयलीं गव्हर्मेंटा अंडर असो न्हय न्हू, तांकां सगळ्यांक रेजिस्टर करपाक लायले जितल्यो नर्सरी रेकॉग्नायज करपाक जाय म्हणून. पूण तांकां रेकॉग्नायज करपाक जाय जाल्यार एक स्ट्रक्चर आसपाक जाय न्हू, क्लासरुमा सायज आसपाक जाय, कितली आहा, हाव यू आर गोइंग टू डू, कांयच ना, नथींग इज बीन गिवन. सो सांगलां. सो पेरंट्सांक आज कळपा बरें वयर सकयल जावपाक कांय गरज ना, पेरंट्सांक भिवपाची गरज ना. NEP इज नॉट इम्प्लिमेंटेड इन गोवा. So I think you're trying to push the NEP too fast, and I think that will be one of the biggest mistakes which the government will do. I think you should implement it in phases, because I know as a matter of fact that even at every level the schools are being pushed. Higher education, including universities, are trying to push NEP down the throat of the educational institutions right now, because it must come gradually, because unless you prepare the base you can't go and suddenly attack it from the top. हणजुण्या ग्रँड शिवरातल्या बांयन बुडून साहिल अनवर म्हणटा त्या 16 वर्साच्या भुरग्याक मरण. हणजुणा रावपी साहिल सांजे इश्टा बरोबर थंय न्हावंक गेल्लो. फायर ब्रिगेडीन ताका वयर काडलो. चवथ तेंकता तशी सरकाराचेर स्किमींचे पयशे फारीक करपाचो प्रेशर. हे चवथीक पगार सोडून गृह आधार, DSS आनी हेर खात्यांचे स्किमीचे पयशे दिवंक 150 कोटी जायच. चवथ म्हयन्याचे मदीं आयिल्ल्यान एडवान्स पगार घालपाची गरज पडची ना. मजगती सरकाराक सरकारी बॉन्डांचेर 100 कोटीचे रीण काडचे पडला. खासा रिपोर्ट. तुमन दवरिल्ल्या वेगवेगळ्या योजनेचे पयशे चौथ दिवाळी आयली काय फारीक करपाचो सरकारचो प्रेशर सदांच आसता. खर्च येणावळीचे गणित सारखे बसूंक नाशिल्ल्यान गोंयच्या सगळ्याच योजनेचे पयशे 2-1 म्हयने तरी पेंडिंग उरता. आता येता ते चवथी पयली सरकाराक हात मेकळे करूंक सुमार 150 कोटी तरी जायच. गृह आधार योजनेचे 2 महिन्याचे पैसे पेंडिंग आसा. म्हयन्याक 20 कोटी रुपयाच्या कोत्यार चौथीकडे 40 कोटी जाय. DDSच्या सगळ्या योजनेक म्हयन्याक सुमार 30 कोटी लागता. 2 महिन्याचे पैसे फारीक करपाक 60 कोटी जाय. शेतां, गोरवां राखण, तारवटी आणि हेर सगळ्यांचे पैसे फारीक करपाक जाय सुमार 50 कोटी. सगळे मिळून चौथी पयली सरकाराक 150 कोटी रुपया योजनेचे पयली क्लियर करपाक जाय. तरी चौथ 19 तारखेर आशिल्ल्यान एडवान्स पगार आसचो ना. नाजाल्यार पगार आणि पेन्शनीचे मिळून 600 कोटी एकदम भायर काडचे पडटा आशिल्ले. मजगती फाटल्याच सप्तकांत सरकाराक सेक्युरिटी बॉन्डाचेर 100 कोटींचे रीण काडचे पडिल्ले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. वास्को नेव्हल एअरक्राफ्ट यार्डान पोन्नो स्लॅब कोसळून एकल्याक मरण, 2 जाण गंभीर जखमी. घडणुकेन मडकयचो खेमकांत नायक सोंपलो.
साई महाले म्हणटा ताच्या पांयांक, बाबासाहेब सांगले म्हणटा ताचे तकलेक मार लागलो. दोगांकूय जीएमसीन एडमिट केल्यात. आता सद्याक आमी आसा वर्णापुरी जंक्शन मांगूर हांगा आनी एक आमकां एक शॉकिंग आनी दुखद गजाल हांगा आतां जस्ट आयकूंक आयल्या. ही जी आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा ही वर्णापुरीची गेट आसा आनी हांगा भितर एक नेवल एअरक्राफ्ट यार्ड आसा आनी आयज खंय तरी एक पोन्नो स्लॅब हे यार्डान भितर कोसळ्ळो. हो सुमार सकाळीं सुमार कोसळ्ळो आनी तातूंत भितर एक मनीस मृत्यू पावलो आनी 2 लोक सारके क्रिटिकली इंजर्ड जाल्ले आसा. जे आमकां सद्याक तरी इन्फॉर्मेशन जी आमकां सद्याक मेळटा ते सूत्र आमकां सांगता भितरले की एक हो स्लॅब जो आसा नेवल एअरक्राफ्ट यार्डान भितर आशिल्लो बरो पोन्नो स्लॅब आशिल्लो आनी थंय सिविलियन जे एम्प्लॉय आशिल्ले ते कामाक आसले. एक जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की एक हेमकांत नायक हो मडकयचो जो मनीस आसा तो ऑन द स्पॉट मरण पावलो आनी जे 2 लोक इंजर्ड आसा एक साई महाले काणकोणचो ताजो अख्खो पांय सारको मोडलेलो आसा आनी दुसरो म्हणटा तो बाबासाहेब सांगले म्हणून ताजी तकलेक खंय क्रिटिकली इंजर्ड जाल्ली आसा. तांकां खंय इमिजिएटली हो स्लॅब पडटकर तांकां इमिजिएटली जिवंती हॉस्पिटलांत व्हेलो पूण तो मनीस खंय जो हेमकांत नायक म्हणटा तो मडकयचो तो थंय ऑन द स्पॉट मेल्लो आशिल्लो. ताजी खंय सद्याक बॉडी हॉस्पिटलांत व्हेल्ली आसा आनी जे 2 क्रिटिकली इंजर्ड जाले हांकां खंय सद्याक जीएमसीन शिफ्ट केल्ले आसा. डेड बॉडी हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ली आसा आनी फुडलो तांचे एक ट्रिटमेंट चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. दिल्लीन G20 परिशद फाल्यां सावन राजधानी नटून थटून सज्ज. हेवी सिक्युरिटी कवर. भारताचे विश्वगुरू म्हूण इमेज स्थापीत करपाचे दिशेन मोठे पावल. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस, कॅनडा धरून 18 देशांचे टॉप लीडर 3 दिसाचे परिशदेन वांटेकार. अर्थीक, पर्यावरण, स्थायी विकास, इन्फ्रा हेर विशयांचेर चर्चा जातली. दिल्लीन शाळा कॉलेजी बंद. रशियाचो पुतीन चीनाच्या शायन कुश मारली. राज्यांतली रजिस्टर नाशिल्ल्यो वा रिन्यू करूंक नाशिल्ल्यो तरेतरेच्यो ट्रेड एक्टिविटी देखीक हॉटेल, गेस्ट हाऊस, होमस्टे, टुरिस्ट गायड, ट्रॅव्हल एजन्सी, फोटोग्राफर, वॉटर स्पोर्ट्स, प्रायव्हेट शेक, टेम्पररी खोपी, स्पायस प्लांटेशन, एडव्हेंचर स्पोर्ट्स 15 सप्टेंबरा पयलीं रजिस्टर करात. पर्यटन खात्याची डेडलायन. नाजाल्यार लायट नळाचें कनेक्शन तोडपाची कारवायेची शिटकावणी. मांद्रे मोरजेचे शेक रेस्टॉरंटवाल्यांक सायलंट झोनांतल्यान भायर काडूंक यत्न करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. मांद्र्या दर्यादेग वाठारांत सायलंट झोनाची हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान शेक रेस्टॉरंटवाल्यांक नोटीस. आमदार जिताक घेवन ते मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. पर्यावरण मंत्री म्हणटा शेकवाल्यांनी नोटिशीक आदी जाप दिवची. आता सीझन स्टार्ट जाता आनी सायलंट झोन केल्या कारणान बिझनस हो म्हणटा तो मेजर इफेक्ट जाता. कित्याक गेस्ट हाऊसीस आहा, रेस्टॉरंट्स आहात आनी जर ते सील मारूंक लागले पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जाल्यार तेंचो वेवसाय जेंचे इतली वर्सांचो सोर्स ऑफ इन्कम आहा तो खंय तरी म्हाका दिसता तेंचेर अन्याय जाता. कितें करून वे आउट काडपाचो प्रयत्न केला. सो बेगीन हे 15-20 दिसान तो प्रॉब्लमूय सोल्युशन आहा तो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. थोडे गव्हर्मेंट शेकां आसा, थोडे प्रायवेट आसा, थोडे गेस्ट हाऊस विदाउट सावंड आसा. सो एवरी वन हॅज टू बी टेकन सेपरेटली. इट इज नॉट कॉम्बिनेटिव्ह. सो तांकां सगळ्यांक रिप्लाय करपाक लायला फॉर द शोकस नोटीस विथ देअर डॉक्युमेंट्स, CRZ क्लियरन्स, कन्सेंट टू ऑपरेट आनी जांकां रिप्लाय करतरी म्हाका कॉपी दी म्हणलें. सो दॅट ऑनरेबल CMांनी आमी ताका मिटींग करून करतले. सो दॅट त्या हायकोर्टाच्या हेज्या प्रमाणे तांकां ज्यो इश्यू सायलंट झोनान तेंचे जे बिजनसीस चलता ताचेर केले. हांव एनवायरमेंट मिनिस्टरूय आशिल्लो. तांकां पयल्यान पयलीं तांकां एप्लाय करपाक लायल्या. जाका कोणाक रिलॅक्सेशन दिवपाक मेळटा जे नॉर्म्सान आसा तितक्या जाणांक रिलॅक्सेशन मेळटलें. अदरवायज तांकां आमी बी ऑलरेडी जे सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या सावंड पोल्युशनाचे जे सर्क्युलर थोडोसो चेंजीस करपाक जाय, रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय तो डिमांड करीत आसा. इन फ्युचर ते जातले बट टायम बींग तांकां एप्लाय करपाक लायला. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तांकां रिप्लाय दिवपाक लायला आनी रिप्लाय तांकां जांकां रिलॅक्स करपाक मेळटा तांकां करून दिता. सुनामी अलर्टाक लागून पर्वरे खवदळ राती फायर सर्व्हिस स्टेशना फाटलो डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे सायक्लोन सेंटरांतलो सुनामीचो अलर्ट दिवपाचो सायरन अकस्मात वाजूंक लागलो. फायर स्टेशनान तो बंद करपाचो यत्न करूनय सायरन बंद करूंक बरोच वेळ लागलो. टेक्निकल प्रॉब्लमाक लागून खंय सायरन वाजलो. Attention, attention. Tsunami alert. Keep away from the beach.
हांगा जो पर्वरी हांगा लोकांक एक आवाज जालो की सायरन वाजता म्हणून. सो मागीर आमी हांगा येवन पळोवपाक गेले की हांगा जे फायर स्टेशन आहा तेज्या फाटल्यान एक डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे जे सायक्लोन सेंटर म्हणजे गोंयान खंयसर सायक्लोन बी येता तेन्ना हो अलार्म वाजता लोकांक अलर्ट करपाक की गोंयान सुनामी नाल्यार तसले कितें येवपाचें आहा म्हणून. पण आयज अशें जालें की बाय डिफॉल्ट चुकून हो अलार्म वाजलो आनी हो आख्ख्या पर्वरी लोकांक हो आयकपाक येयलो आवाज की कितें तरी सायक्लोन येता म्हणून. तशें कांय जावंक नासलें. आतां सद्याक आवाज बंद जाल्लो आहा. तसो सायक्लोन बी येवपाची तसले कांय हितून हें ना. चुकून वाजलेलो हो सायरन. सपोज जर सुनामी येता किंवा आनी कितें स्टॉर्म येता किंवा वादळ येता तेन्ना हो सायरन वाजता. म्हणल्यार आतां कितें जालां तो म्हाका दिसता आमी तो बंद करून गेल्लेले जी स्विच ऑफ करून गेल्लेले तो अचानक तो चालू जालो. म्हाका दिसता ते लूज कॉन्टॅक्ट कितें तरी जालो. त्या प्रमाणे आमी WRDचे जे पळय इंजिनियर आसा तांकां सांगलें आनी रोहन सराक सांगलें. ताणें रोहन सरान इमिजिएट एक्शन घेवन हो जो पळय सायरन आसा तो आतां हांगर तो आमी आतां डिस्कनेक्ट केल्लो आसा. पॅनीक जावपाची कांयच गरज ना पर्वरकरांक. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. गोंय विद्यापीठातले इंटर्न चलयेन पुलीस अधिकाऱ्याचेर विनयभंगाची कागाळ करूना. विद्यापीठानूय फुडाकार घेवना म्हूण गोंय पुलिशेन FIR करूना. मात खात्यान प्रकरण सिरियस घेतला. युनिव्हर्सिटीच्या रिपोर्टा वेल्यान DIG रँक ऑफिसरा वरवीं चवकशी. ते वटेन विद्यापीठान प्रोफेसरान केल्ल्या विनयभंगाचे केशींत पणजे बायला पुलिसांनी प्रकरण घडिल्ले सुवातीचेर वचून पंचनामो केलो. बाणस्तारी एक्सिडंटाचे केसीन घाळपण केलें म्हूण माड्डोळचो PI मोहन गावडेची पुलीस इन्क्वायरी. हे केसीन सावड्डेकार जोडप्याक वाचोवपाचो यत्न करपी आपाचो फुडारी ॲडव्होकेट अमित पालेकार आनी फेक ड्रायव्हर गणेश लमाणीक सह आरोपी करूंक ना म्हूण फोंडेचे कोर्टान अमित पालेकाराक जामीन दितना माड्डोळ पुलिसाचेर बडी मारिल्ली. वेर्ना कोमुनिदादीचे सुवातेर बांदिल्ले गोंयकार फॅमिलीचे बेकायदेशीर घर जमीनदोस्त. नोटीस दिवना 40 मायज वर्सां सावन खंय फॅमिली थंय रावता. 2007 सावन कोमुनिदादीची पुराय प्रक्रिया करूनच नोटीशी धाडून कारवाय म्हूण डॉक्युमेंट सांगतात. एक्शन जाता म्हूण फामील आमदार सिकेरा मेरेन पावली. थंयच्यान तांकां धांवडायले. 40 वर्सां जाली रावपाक लागल्या. मुगे पयलीं एकलो रावता गो. म्हाका जावन म्हाका 30 वर्सांची म्हाजी जातली. वेर्णा कम्युनिदादीचे सुवातीत 40 वर्सां सावन अतिक्रमण करून बांदिल्ले बेकायदेशीर घर ऑथॉरिटीन मोडले. फामील गोंयकार, संवसार उक्त्यार. हेरांक होच न्याय कित्याक लायलो ना? गोंया भायल्यांचेर कारवाय कित्याक ना म्हूण प्रश्न. ते आमगे मोल तेश भाशेन तेंगे लिब म्हणून उडोवपा जाय. तांकां बी तो रूल लागता. आमकां रूल लागता जाल्यार आमी 40 वर्सां हिंगा मुगे मामीन डॅडीन हितू त्रास कोण हितू घर काडलें. तेश भाशेन तांकां उडोवपाचें कुमदादी तो फूल कुमदादी रावता तेशी भाड्यान दवरल्याके. फामील म्हणटा नोटीस नासतना कारवाय जाल्यार कम्युनिदाद प्रशासनाचे डॉक्युमेंट 2007 सावन नोटीस आनी डिमॉलिशन ऑर्डरी मेरेनची प्रक्रिया नेमाक धरून जाल्ल्याचे सांगतात. हो जालो कायद्याचो भाग. प्रकरणात आमदार आलेक्स सिकेराचे नाव. पयलीं आमदार आसतना खंय ताणें बांद तूं म्हण सांगिल्लें. 5 वर्सां सुसेगाद गेली. बाबाशान आमदार जालो तेन्नाय कांय जालें ना आनी आतां कारवाय. फामील सिकेराच्या दारार गेली तांकां खंय धांवडावन घाली. सिकेरा बगले गेले सिकेरान आमकां धाडोयले. आमकां कांयच जायना. वेर्णाच्यान स्टुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेक वर्स जाले. यात्रा यशस्वी जाली म्हूण प्रदेश काँग्रेसीन मडगांवां रॅली काडून यात्रेचे वर्स मनयले. यात्रेक लागून खंय येता ते वेंचणुकेन काँग्रेसीक बूस्ट मेळटलो. जैत मेळटले म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाक विस्वास. आनी आमचो जो लिडर बाब राहुल गांधी जो कन्याकुमारी टू काश्मीर जोड जोड 4000 किलोमीटर पावसान जावं ओतान जो चललो आनी एकू हेतू आसलो सगळ्या गोंयकारांक जावं सगळ्या आमच्या देशाच्या सगळ्या लोकांक एकठांय हाडपाक. जे हे कम्युनल पॉलिटिक्स जे हे बीजेपी कोता तेजे विरुद्ध तो मुखार एक बरी दिशा दिवपाक
तो मुखार सरलो बाब राहुल गांधी तेच्या बरोबर जायते हजारांनी आमचे इंडियाचे नागरीक भोंवपा लागले. तेजे नंतर सगळे पॉलिटिकल पार्टी आशिल्ली. सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेसफुल जे सक्सेस जाले 1 वर्स आदी भारत जोडो यात्राचे. आणि म्हाका खात्री आसा की आमी हेजो इफेक्ट मुखार इलेक्शनाक भरपूर जातलो. हे भ्रष्ट जुमला पार्टीक हे कितें ते लोक दाखयतलो. गोंयांतलो सवाय सोरो बेकायदेशीर कारवारा व्हरपी गाडी कारवार शार पुलिसांनी धरली. 1,18,000 सोरो जप्त. कारवारचो संतोष ठाकरकर आणि यल्लापूरच्या प्रसाद देसायाक धरलो. तांचे बरोबर आशिल्ल्या अंकोलाच्या मिथुन नायकान फुज्ज्यो मारल्यो. पुलीस ताका सोदतात. पुलिसांनी काळी न्हंयच्या पुला कडेन गाडी धरली. गोव्यातल्यान कारवाराक वचपी टाटा एसी हे वाहन कारवार शहर पुलिसांनी कारवार हांगासरल्या खापरी देवस्थाना लागीं चेक केल्ले आसता. त्या टाटा एसी वाहनात तब्बल 1,18,000 रुपयांचो गोंयचो सोरो हो मेळिल्लो आसा. ह्या सोऱ्याची बेकायदेशीरपणे कारवारात वाहतूक जातली. ह्या प्रकरणी कारवार शहर पुलिसांनी दोगांका अटक केल्ली आसा आणि एकटो फरार जाल्लो आसा. अटक केल्ली आसा तो संतोष ठाकरकर राहणारो कारवार आणि दुसरो आसा तो प्रसाद देसाई गुळ्ळापूर यल्लापूर हांगासरलो. आणि जो फरार आसा तो मिथुन नाईक हो अंकोलाचो. हे तिघेही गोंयसून जी दारू हाडून ती कारवारच्या काही भागांत तेजी विक्री करतले अशी माहिती कारवार शहर पुलिसांका मेळिल्ली. त्यानुसार ही कारवाई केल्ली आसा. तेंच्याकडल्यान 504 बाटल्या फेनीच्यो बाटल्यो आणि गोवा बनावट विस्कीच्यो 288 बाटल सापडिल्ल्यो आसात. तशेंच तेंच्याकडून सुमारे 2 लाख रुपये किमतीची जी टाटा एसी हे वाहन पुलिसांनी जप्त केले आसा. पोलीस पुढील तपासणी करीत असतात. मांद्रेच्या संजय सातोस्कारान चवथीचे फाटभुंयेर गणपती खातीर तयार केल्ले खास फेटे मोठे आकर्षण जाला. कितली वर्सां सातोस्कार नाटकांक वेशभूषेक कपडे शिवता. गणपती खातीर फेटे करपाक सुरवात करीत सावन ताचें नांव सगळ्याक जावंक लागला. गोंयांत गणपती खातीर फेटे करपी मोजकेच लोक आसात. तातूंतलोच एक संजय सातोस्कार. पेडणे ही कलाकारांची खाण म्हणून प्रसिद्ध. पेडण्यात जायते कलाकार जावन गेले. आयची पिळगी पूर्वजांकडल्यान आयिल्ल्या कलेचो मान राखत ती फुडें व्हरतना दिसता. मांद्रेचो संजय सातोस्कार फाटली कांय वर्सां टेलरिंग काम करता. नाटकाक अथवा वेशभूषा करपाक लागता ते कपडे शिवप हे ताचे खाशेलपण. गणेश चतुर्थीच्या फाटभुंयेर ताणें गणपती खातीर तयार केल्ले फेटे लोकांच्या दोळ्यांत भरल्यात. आता गणपती ऑलरेडी मुकुट आसता तर असं कॉमन कसं जाल्लो आसा आमकां. नवीन काहीतरी जाय म्हणून म्हाका एक असो विचार केलो काहीतरी नवीन असे फेटे मीठ. लोक आता फेटे मीठ बांधतात पण ते मूर्ती करणारे असतात त्यांना सगळ्याक फेटे मीठ बांधांक येतं अशें ना. म्हणून मी चिंतलें काहीतरी असे रेडीमेड फेटे करपाचे डायरेक्ट घरान बांधांक मेळटात तशें. आणि ते मी तयार करून बघलो. ह्यो घरान गणपतीक लावन बघलो जाल्यार सारको जाता. म्हणून मग केले मी. कशाचे असत 500 रुपया 600 रुपया तशें आसत. म्हणजे स्मॉल सायज मिडियम आणि बीग अशी 3 सायजी आसा. ताका फाटल्यान अशी दोरी आसा. ती दोरी धरून अशें फाटल्यान धरून बांदपाचें. आनी तो ऑलरेडी आसता बघ मुकूट तो सगळो कवर जाता. तो कांयच दिसना कांयच दिसना. ती कला ना आतां शिकलेले भुरगे आसा पूण ती कसली हाती कला आसा पळय ती टिकोवन दवरूंकच जाय. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. गोवा प्रो लिगान पॅक्स ऑफ नागवाचे पयले जैत. वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक 3 गोलांनी धाडायले. धुळेर ग्राउंडार जाल्ले मॅची नागोवा टिमीन पेजात खेळत आपले खाते उक्ते केले. वास्को टिमीची ही सेगीत दुसरी हार. शेनवारा देंपो स्पोर्ट्स क्लब आड यंग बॉयज ऑफ टॉका मॅच जातली. आज जाल्ले गोवा प्रो लिगेचे राउंड 2चे
लास्ट गेमीन पॅक्स ऑफ नागवा यांच्यानी वास्को स्पोर्ट्स यांका 3 गोली मारून हरयले. सध्या राउंड टू काबार जाल्लो आसा. राउंड 3 स्टार्ट जातलो. राउंड 3च्यो गेमी 9 सप्टेंबराक जातल्यो आनी फर्स्ट गेम जातली ती म्हळ्यार डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब वर्सीस यंग बॉयज ऑफ टोंका हेंचे मदीं. राउंड 2 सोंपोवन सध्या तरी डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब हे सध्या टॉपार आसा. ते 2 गेमी खेळ्ळ्या आनी 2 गेम जिखोवन तांकां 6 पॉयंट गावोवन ते सध्या टेबल टॉपार आसा. गोंयभर अष्टम मध्यान राती कृष्ण जल्म सुवाळे जाले. घराघरांनी बाळकृष्णाची अष्टम पुजली. शाळा हायस्कुलां कॉलेजींनी गोविंदांचे दहीहंडीचे सुवाळे. चिखलकाले राधाकृष्ण वेशभूषा फेरी. गोंयकारांचे गोकुळाष्टमीचे कृष्ण जल्माचे रंग. म्हयनोभर दडी मारिल्ल्या पावसान अष्टमीक हजेरी लायली. गोंयांत 2 दीस पावसाचो येलो अलर्ट. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.